नमस्कार येवकार गोवा टुडे दत्तराज नाईक सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. काँग्रेस समविचारी पक्षांबरोबर युतीक तयार. सीएम फुडारी अजून थारिल्लो ना. सगळे एकठांय येवन सरकार करतले. आदली चूक परत ना. प्रभारी दिनेश गुंडूराव हेड ऑन. लुइजिनाचे नावेले एक्झिट जातनाच आवेर्तान काँग्रेसीत गिरीश म्हणटा आता तरणाट्यांक वाव. लुइजिन टीएमसीत वता रिटायरमेंट पॅकेजीक. दिगंबर म्हणटा काँग्रेसीत फुडारी उणे ना. फोंडेचो आदलो आमदार लवू बुधवारा तृणमूल काँग्रेसीत पावलो कोलकाता. लुइजिनाचे ओपन सिक्रेट तोवूय कोलकाता. गोंयच्या आनीकूय फुडाऱ्यांनी धरल्या तृणमूलाची वाट. नुवेचो आमदार बाबाशानूय तृणमूलात वता म्हणून बोवाळ. बाबाशान म्हणटा अफवा. 3-4 म्हयन्यां फाटीं अपक्ष रावपाचो जाल्लो प्लान. वेंचणूक लागीं पावता तशें पळोवया. आनी काँग्रेसींतल्यान एकार एक एक्झिट. दणके गोंयांत लुइजिनान, केरळाच्या सुदिरनान एआयसीसी सोडली. पंजाबात सिद्धून अकस्मात प्रदेश अध्यक्षपद सोडलें. हायकमांडाक शॉक. काँग्रेस समविचारी पक्षांबरोबर युतीक तयार आसा म्हूण काँग्रेसीचो गोंयचो प्रभारी दिनेश गुंडूरावान जाहीर केला. मुख्यमंत्री फुडारी अजून थारिल्लो ना. मात हे खेप कसलोच गोंदळ जावचो ना. सगळे एकठांय येवन सरकार करतले. फाटले खेपेची चूक जावची ना म्हूण दिनेश राव हेड ऑन. फुटिरांकय काँग्रेसीची दारां बंद. Even within the Congress, he was not involved in any agitation, not involved in any programs. He was a senior leader, but not visible when so many issues of the Goan people, of the Goan state was being taken up by the Congress party. He was not visible, he was not supportive. Even in the ZP elections, he could not get his own candidates elected. Being such a senior leader, that means he had lost touch with the people. So maybe for somebody else, it might make a good headline that former chief minister is leaving the Congress, but on the ground, in his own constituency, he himself had become very weak. That was the feedback even I had got. I am hurt at the fact that someone who has got so much from the Congress today has at this juncture especially. How significant is the damage to the Congress party with his exit? I told you it's a blessing in disguise. Okay. None of those defectors who left us will get re-entry to the Congress. Till today, we have not spoken to a single person. Our doors are shut for them forever. We will be discussing with the like-minded people. What is the thought process? So we'll be talking with the like-minded people. We'll be discussing with them and see that if we can evolve some sort of a common ground where we can all come together to see that BJP can be defeated. So the party is open for alliance? We are open for, definitely. We are open for, we will discuss with like-minded parties and like-minded people. At this moment, with so many seats vacant, what's the realistic scenario? See, one is obviously we will prepare ourselves in all 40. But historically, we know that certain consensus we have not been strong. Regarding the CM phase, there has been no decision or any discussion made. We are going to work together. Which See, Congress this time there shall be no confusion. We are well prepared. We understand what happened last time. There will be no room for any such complacency. And even in our campaign also, we will make sure that people of Goa will understand that this time Congress will not allow what happened last time to repeat. My simple expectation is there would be clarity. I think there will be clarity, and I think we will run the campaign in a way where there is clarity for people. लोक कितेंय म्हणू काँग्रेसीत फुडारी वाडत आसात म्हूण दिगंबर कामत आवेर्तानाक येवकार दितना उलयलो. हे वटेन लुइजिनाचे नावेले एक्झिट जातनाच थंयचो आदलो आमदार मंत्री आवेर्तान फुरतात ते वटेन मंगळारा काँग्रेसीत गेलो. दिगंबर म्हणटा काँग्रेसीक बरो फुडारी मेळ्ळो. प्रदेश अध्यक्ष गिरीश म्हणटा लुइजिन गेल्ल्यान हुस्को मेकळो. आतां थंय तरणाटे वयर सरतले. I thank all of you for the warm welcome you all have given me today in the Congress family. With your welcome,
My family has always been a Congress family. My dad, from the time Mr. Falero has contested, was a strong supporter. With that, my full family was supporting Congress right from the beginning. I had to cross swords with Falero for the 2017 elections, and when I lost, I decided I'll never again contest elections. But in spite of that, I continued my good work in the constituency, doing all that I could do. And when people started seeing that I'm really working hard for them, they kept on insisting, why don't you give a last try? And that too, why not on a Congress ticket? Then I thought of it, like since people are after me, my supporters were after me, I said, okay, let me give it a try. अत्यंत बरी गजाल काँग्रेसच्या दृष्टींतल्यान घडटा. लोक कितेंय म्हणू पण सत्य परिस्थिती आसा की काँग्रेसींत भितर सरपी लोकांची संख्या, लिडर्साची संख्या वाडत आसा. आनी म्हणून आज आवेर्तना सारको भुरगो हे डिसिजन घेवपाक इमिजिएटली शकलो. काही दिसा पयलीं, काही म्हयन्या पयलीं ताजे लोकय ताजेर प्रेशर घालताले, तो सांगतलो तुमकां. पूण तो डिसिजन घेवपाक मातसो रावतालो. पण आज ताणें काल जेन्ना इन्सिडेंट घडलो ताणें रोखडेंच डिसिजन घेतलें आनी म्हाका आनंद जाता की आज तो काँग्रेसीचे भितर आयलो. हांव काँग्रेसच्या वतीन ताजें स्वागतय करतां. पूण आयज एक बरी गोश्ट घडल्याक काल आमी म्हणलें की आमचो एक सिनियर लिडर आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर गोंयच्या लोकांक विकून एक ऐन त्या वेळार एक विश्वासघात करून असो गेला. आनीक कालच्यान नावेली मुक्त जाली. म्हणजे कितलेशेच तरणाटे जे लिडरशीप करपाक पळयताले नावेलींतल्यान तांकां संदी मेळनाशिल्ली, ते सदांच दाबून उरताले. फोंडेचो आदलो आमदार लव मामलेदार बुधवाराक कोलकातात तृणमुलात फॉर्मल एंट्री मारता. ममता पोटवेंचणुकेचे बोवाळात सुवाळो आटापून कोलकाता गेल्ले गोंयचे फुडारी रोखडेच परत येतले. लुइजिनानूय कोलकाता गाठले, मात ताचें अजून तृणमुला विशीं ओपन सिक्रेट. दक्षिण गोंय एडवोकेट संघटनेचो अध्यक्ष आंतानियो कॉस्ट, समाज वावुरपी राजेंद्र काकोडकारूय कोलकाता पावले. तृणमुलात वता म्हूण लव मामलेदारान प्रुडंटा कडेन डिस्क्लोज केले. कोलकाता वचपी फ्लायटीत चेक इन केल्या उपरांत प्रुडंटान लवूक फोनार गाठलो. साहेब आता तुम्ही डायरेक्ट कलकत्ता चालले न्ही? हय कलकत्ता. तुम्ही आणि लुइजीन साहेब? हय, पूण तुमी ते फॉर्मली टीएमसी जॉईन जावपाचे साहेब थंय? हय हय टीएमसी जॉईन जातलो. द फंक्शन इज टुमॉरो साहेब? यस, फंक्शन इज टुमॉरो. ओके ओके. आणि मागीर तुमचे कितें ऑफिस बेरर्स बी कितें तांची कमिटी बी कितें फॉर्म जावपाची आसा? फाल्यां ठरतली. थंय ठरतली. ओके ओके. आनी तुमी मागीर परते केन्ना येवपाचे सर तुमी? आमी फाल्यां सांजचे जाल्यार कितें ठरतलें, कारण परत हें इलेक्शन. हय हय, ममता बॅनर्जीचें इलेक्शन आसता. हय, सो तुमी बेसिकली ममता बॅनर्जीक मेळटले साहेब न्ही थंय? हय हय हय. ओके ओके. देन यू विल बी कमिंग बॅक टुमॉरो इवनिंग इटसेल्फ? हय हय टुमॉरो. ओके. आणि साहेब मागीर आनी हांगा कितें तुमचे मागीर आनी एडिशनल कोण मेंबर आयज येवपाचे जावं आनी तुमी फुडें पार्टी एक्सपांड करपा खातीर? म्हाका कांयच सद्या म्हायती ना. बरें साहेब. आनीक पळय मागीर कळटलें, फाल्यां कळटलें. लुइजिनाचे अजूनय ओपन सिक्रेट. तृणमुलात वता म्हूण अजूनय तो स्पश्ट सांगिना. Many more people are likely to join the TMC. That is what the feelers are getting. I don't know. It is a movement, and definitely when a movement starts, it starts, and it will start. Sir, one last question is that now that you're going to Sorry, Kolkata. I cannot do anything without telling you. Yeah, sir, are you formally joining the TMC tomorrow, or what is? I will let you know. लुइजिनूय कोलकाता पावलो. गोंयच्यान आनीकूय कांय फुडारी कोलकाता पावले. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्लो नुवेचो आमदार बाबाशानूय तृणमुलात चल्लो म्हूण बोवाळ. विचारल्यार तो म्हणटा अफवा. अजून तरी ताचे कडेन तृणमुलांतल्यान कॉन्टॅक्ट जाल्लो ना. केल्यार पळोवया म्हूण येवकाराचें शिनाल. 3-4 म्हयन्या फाटीं ताचें अपक्षाचें थारतालें. आतां वेंचणूक तेंकल्या. कार्यकर्त्यांक विचारून कितें तें थारतलें म्हूण बाबाशान उलयता. तूं बी TMC बी वचपाचो, तूं कितें ऑफर येयला? हांवें आजून कांय चिंतलो ना कित्याक वचपाचें. हांवें पयलीं सांगलोलें हांव मुगे वर्करांक इंसान
डिसिजन घेतलो मुगे सपोर्टर आहाय ते कडेन विचारतलो अजून TMC मुट्टी कोणाक मेळ्ळो ना कांय ना म्हाकाय कोण कॉन्टॅक्ट जालो ना म्हळ्यार फायनल डिसिजन घेता जाणा मुगे कोण सपोर्टर आहाय तांकां इंसान डिसिजन घेतलो रिमूव अशें चलता की तूं लुईजीन वयता सो तूं क्लेपास आनी फिलीप नेरी हे लुईजिना बरें सो तुमी वयतले म्हणून रिमूव जाताय ते सगळे सारकें म्हणून जायना न्हू ते पयलीं उलयले तेशें कोन्न मेळ्ळे तेशें कोन्न म्हाका आमगेले सगळे वर्कर म्हाका चडशे इंडिपेंडंट बसूंताले आतां हे पयलीं खबर 5-6 म्हयने खबर चडशे लोकांगे सजेशन आसलें इंडिपेंडंट बसपाक आतां इलेक्शनां आनी 3-4 म्हयने उरलो आहाय हेजे मुखार आमी आमकां मेळटले आनी कितें करपाक हांवें डिसिजन घेतलें TMC म्हाका कॉन्टॅक्ट ना आनी हांव नोणा ती पार्टी कितें ती मागीर मुखार तया कितें करपाचें सारकें ना हांवें पयर सांगलोलें हे आतां गिरीश चलयता ते भाशेन ते चलपा ना ते सगळे वयतले लास्ट मागचा गिरीश एकलो वतलो काँग्रेसाक काँग्रेसींतल्यान एकार एक एक्झिट आनी दणके गोंयांत लुईजिनान काँग्रेस सोडली केरळाच्या सुधीरनान AICC सोडली केरळांत धपको पंजाबात सिद्धून अकस्मात प्रदेश अध्यक्षपद सोडलें हायकमांडाक शॉकार शॉक लुईजीन TMCचे वाटेर सिद्धूचे कांय धड ना काँग्रेसीची न्हीद खवळ्ळ्या पक्षांत रणकंदन राहुल गांधी आशिल्लो शिमला हॉलिडेक वेंचणूक तेंकता तसो काँग्रेसींत उद्रेक उफाळून आयला वयर सावन सकयल मेरेन यंग ब्रिगेडीचें वजन वाडटा तशें सिनियर आनी अणभवी फुडारी काँग्रेस सोडून वेगळे वाटेन चल्ले पंजाब उत्तराखंडात काँग्रेसवाले आपाच्या वाटेर जाल्यार गोंयांत आदलो मुख्यमंत्री काँग्रेसीचो आमदार ज्येष्ठ फुडारी लुईजीन काँग्रेसी कडेन मोदी शहाच्या BJPक हरोवपाची तांक ना म्हूण उलोवन मेकळो तो मोदी शहाक अस्तंत बंगालात टक्कर दिवपी ममताच्या तृणमुलाच्या वाटेर पंजाबात काँग्रेसीच्या फुडाराचेर मोठे प्रश्नचिन्ह काँग्रेसीक विधानसभा वेंचणूक जिखोवन दिवपी कॅप्टन अमरिंदराचो इन्सल्ट करून निमाणें ताका खुर्ची सोडपाची वेळ हाडली अमरिंदरान राजिनामो दितना तशें उलोवनय दाखयलें कॅप्टनाक आउट करून सिद्धूची काँग्रेसी गुगली मंगळारा सिद्धून अकस्मात काँग्रेस प्रदेश अध्यक्षपद सोडले अस्थिर सिद्धूचेर पातयन रावले आनी हायकमांडाच्या आंगलड आयले केरळातूय काँग्रेसीच्या लिडरशिपीचेर फोग काडून सिनियर काँग्रेसमॅन VM सुधीरनान आदी केरळ प्रदेश काँग्रेस आनी उपरांत ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचो राजिनामो दिला काँग्रेसीत असंतुश्टांची धुसपूस सुरू जाल्या आनिकूय वाटेर आसात घडटा ताका जाप दिवपाची जबाबदारी आता राहुल गांधी आनी प्रियंकाचेर ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत फाउंडेशन JEE NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात मांद्र्या ॲम्ब्युलन्सीची कांयच शॉर्टेज ना म्हूण थंयचो आमदार दयानंद सोपटेन स्पश्ट केला भलायकी मंत्री विश्वजितान हालींच खंय 2 ॲम्ब्युलन्सी दिल्यात भलायकी केंद्राची आसा आनी आपणे ॲम्ब्युलन्सीची वेवस्था केल्या म्हूण सोपटे उलयलो मांद्र्या म्हयन्या सावन ॲम्ब्युलन्स ना रिपेरिंगाक गेल्ली आयलीच ना बदली ॲम्ब्युलन्सूय ना म्हूण रिव्होल्युशनरी गोवन्सान
4 दिसां फाटीं आवाज काडिल्लो. आरजीन आतां ॲम्ब्युलन्सीची वेवस्था करप्यांचे उपकार मानले. जेन्ना ती 1 म्हयन्या पयलीं रिपेराक दिली गाडी तेन्ना त्याच्या जाग्यार दुसरी गाडी दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची असली? हांगासरल्या सगळ्या लोकांक ॲम्ब्युलन्साची खूब गरज असता. हरमल सारको जो गांव आसा त्या गांवांत जर समज थंयसरल्या लोकांक ना जाल्यार जाणट्यांक रातच्या टायमार जर कितें जालें सीक पडली जाल्यार थंयसर डॉक्टर सुद्दां अवेलेबल नासता. स्पेशली फॉर मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 लेटस्ट ॲम्ब्युलन्स आमचे हेल्थ मिनिस्टर रिस्पेक्टेड विश्वजीत राणेन दिल्या. 2 एक न्हय 2 अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटलाक एडिशनल हॉस्पिटल चीफ मिनिस्टरान कमिटमेंट दितकच विदीन 2 days हॉस्पिटला खातीर नवी दिल्या. इन एडिशन टू दीस ड्युरींग कोवीड टायम MLA म्हणून हांवें एक बऱ्यापैकी नवी अर्टिका ॲम्ब्युलन्स रेडी अजूनही दवरल्या. 8 दिसां फाटीं आमी एक व्हिडिओ काडलेलो जेतूर मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची 108 जी ॲम्ब्युलन्स सेवा आसा ती अवेलेबल ना म्हणून आमी लोकांक दाखोवन दिल्ले. 1 म्हयनोभर ही ॲम्ब्युलन्स थंय नासलेली आनी म्हाका तुमकां सांगपाक बरें दिसता की आमी हो व्हिडिओ घातल्या बरोबर 4 दिसां भितर ही अवेलेबल करून दिला ॲम्ब्युलन्स. आनी हांव रिक्वेस्ट करता त्या ऑथॉरिटींक थँक्यू म्हणटा की हेच्या फुडें सुद्दां ही ॲम्ब्युलन्स अशीच अवेलेबल करून दिवची. केजरीवालान गोंयकारांक दिल्ल्या 7 वचनांचेर आपाची गोंयभर गोंयाक बदल जाय केजरीवाल जाय यात्रा. बाकीचे पक्ष फक्त राजकारण करूंक भोंवतात. आप कोविडांत सुद्दां लोकां फाटल्यान आशिल्ले म्हूण फुडारी वाल्मिकी उलयलो. केजरीवालान गोंयकारांक दिल्ल्या 7 उतरांचेर खंय सरकार पक्षाची जाप ना. मुख्यमंत्री खंय वेल्यान फकाणां मारता. कोविडा वेळार सुद्दां सगळ्यांनी पळयलें की खंयचीच पार्टी ऑन द ग्रावंड नाशिल्ली. फक्त आम आदमी पार्टीन ऑक्सिमीटर पावयले, हॉस्पिटलांनी जेवण पावयले, रेशन पावयले, डॉक्टर हेल्पलायन केली. आमचे दिल्लीचे मुखेलमंत्री तशेंच पार्टीचे संयोजक बाब अरविंद केजरीवालान जी घोशणा केली ताणें एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी दिली. हाजेर ताणें जे 7 प्रॉमिसीस दिल्ले ताजेर आमी फुडली कॅम्पेन सुरू करपाचें आसा. हें जेन्ना एनावन्समेंट जालें तुमी पळयलें की भारतीय जनता पार्टी कितली सामकी भियेली. ती प्रमोद सावंतान फकाणां मारली. आमी 40 मतदारसंघान एक यात्रा करतले आनी ह्या यात्रेन आमचे सगळे पार्टीचे लिडर आसतले. ईच पोलिंग बुथाचेर आमची एक कोपरा बैठक जातली. ह्या कॅम्पेनाचो स्लोगन आसतलो आमचो एक आनी तो आसा गोंयाक बदल जाय केजरीवाल जाय. हे जे यात्रा आमी चालू करतले ईच अँड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आहा ते बदल जाय आनी लोकांक विनंती मानता ती तुमी येयात म्हणून फुडल्यान भिये नाका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 35 वेगवेगळी खाशेले गुण आशिल्ली पिकां मंगळारा शेतकारां खातीर लॉन्च केली. हवामान बदल आनी कुपोशणा सारकेल्यो समस्या मतींत धरून हो उपक्रम लॉन्च केला. प्रधानमंत्र्यान VCचेर शेतकारां बरोबर संवाद साधलो. बार्देसांतल्या दर्शना पेडणेकारा बरोबर तो उलयलो. कृषी संशोधन परिशदेकडच्यान प्रशिक्षण घेवन शेतकीत कशे बदल हाडले ताचेर दर्शना प्रधानमंत्र्या कडेन उलयली. आइए अब हम चलते हैं गोवा. श्रीमती दर्शना जी से बात करेंगे. दर्शना जी पेडणेकर जी, आपके पास कितनी जमीन है? 4 एकर है सर. आणि काय काय शेती करता? भात लायता, कलिंगण, मिरची, कांदा, चवळी, सगळी भाजी बी, लाल भाजी, मुळा, वाल सगळे. सरकार कसो आमकां मदत सगळे बिया मेळटा सगळी आयसीआरांसून. कंपोस्टा गायेन हे केल्लेले आसा, कोंबडी आसा, म्हाजे कडेन गाय आसा, म्हशी आहा. ते कंपोस्ट सगळे करून हांव शेताक घालता आनी म्हाजे तेचेर पीक वाडयता. जास्त करून तेचेर पीक भरपूर येता. एक तो मैं जानना चाहूंगा ये नारियल में से आप क्या बनाती हैं और इससे आपको क्या लाभ हो रहा है? नारियल पयलीं सर आमकां खूब जायताले आनी तेतूर आतां आमकां मार्केटिंग जायना म्हणून आमी ते सुकयता आनी तेल काडटा आनी 300 रुपयान आमी लिटर विकता, बाटली 1 लिटर. तेतूर आमकां फायदो भरपूर आसा. स्वता सर ट्रॅक्टर चालवते मी शेतात आणि बी पण मी पेरते सगळं. आणि मुलं पण माझी चांगली आहे, शेतात काम करता. मिस्टर पण माझे बँक ऑफ इंडियामध्ये कामाला होते, ते पण मला हेल्प करतात सकाळी थोडं. आता रिटायर झालेले आहे. मी स्वतः सगळं काम करून शेतात पर्राला आमचं घर आहे, तिथं आम्ही दरवर्षी कलिंगण लावत आहे. भरपूर पीक येत आहे कलिंगणाचं आणि आयसीआरचं आम्हाला भरपूर बिया पण देत आहेत. आता
आणि पीक वाढवणं पहिली आम्हाला कमी यायचं, आता भरपूर येतं पीक. म्हणजे स्वतः मी कलंगूटमध्ये बसून हे करते, विक्री करते बाजारात. मुरगांवच्या एकाच रस्त्याचे काम कांय कारणाक लागून उरला. डिसेंबर मेरेन तेवूय तडीक लागतले म्हूण मुरगांवचो आमदार मंत्री मिलिंद नायकाचें उतर. लोकांचे पार्किंग आनी बाकीचे इशू मतींत धरून बाकीच्या रस्त्यांचे रुंदीकरणाचे काम खंय हातात घेतला. 35 कोटींच्या ह्या कामात खंय रुंदीकरण, ड्रेनेज आनी रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग जातलें. मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकच म्हणजे मेजर रोड आहा, तो रोडाचें काम गेले थोडेशे डिले जाले, 4 वर्सां जाली चालू केलें काम. आतां सारको तेका इतले वर्सां फॉलोअप करून सुद्दां आतां सारकें तेका सगळ्यांक टायट केलें. सीएमा वांगडा एक मिटींग घेतलेल्या, सीएमान नासले गेले म्हणजे 3 म्हयन्या पयलीं. नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्सान कंप्लीट जावपाक तें काम. तो स्टार्ट जाता साड्या वयल्यान मसुर्डे कडल्यान पयले सगळे रोड जातले. एमपीडी कॉलेजीचो मेन रोड एलमंती कडल्यान पावन डायरेक्ट बायणा स्पोर्ट्स क्लबाचो लास्ट जंक्शन आहा थंय तेका डेडिकेटेड ट्रेंच आहा दोनी सायडीन सगळे लायनी घालपाक, ज्या जाग्यार पॉसिबल आहा थंय घालतले. एलमंट टू सडा पर्यंत तेका रिटेनिंग वॉल जाता, काम पयलें आसता रोड वायडनींगय जातले. आनी ह्या फुडल्या रोडाक एक कोट गेल्या पावसा पयलीं घातलेलो, मागीर कांय कारणाक लागून पावस चालून उरलो आनी परत आतां पावसान लावचें पडलें. कित्याक हॉटमिक्स आहा ते पावसान चालू आसता. आतां प्लांट चालू जातले आनी 1 म्हयना आमी प्लांटूय बुकींग केला म्हणजे त्या कॉन्ट्रॅक्टान. सो डिसेंबर एंड पर्यंत तेजें कार्पेटींग आनी आमकां कितें जाय तें सगळे बारीक गटर आहा ते कंप्लीट रेडी करून घेतलो. थोड्याच दिसां भितर सांकवाळ पंचायत गार्बेज फ्री जातली. लोकांनी आपलो घरचो कोयर सारको कॉन्ट्रॅक्टराक दिवचो म्हूण सांकवाळ पंचायतीचो उलो. थळावो आमदार पंचायत मंत्री म्हणटा सरकार आपले परीन गार्बेज मॅनेजमेंटाचे यत्न करता. जुवारी नगरात मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी सेंटर चालू जालें. This government has been trying very hard to solve the garbage issue and तुम्ही पयला आसतले कितलेशे स्टेप्स गव्हर्मेंटान उचललेले आसात. सालिगांव 100 टन आसले ते आतां कॅपॅसिटी वाडयता, काकोराय येता. एट द सेम टायम पंचायत ऑल्सो आर मेकिंग देयर ओन एफर्ट. माय अपील टू द पीपल, please segregate the garbage at source. It becomes easier for the panchayats. I think this is a happy day for the Sankwal Panchayat because as per the directive of the Swachh Bharat Mission, every panchayat has been directed to have a material recovery facility center and today this center is being inaugurated. थोडे मस्ती करता लोक, मुद्दम जावन स्कुटरीचे भरून हाडटले भायर उरतले, ते आमगे कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपाना. ताका आमी प्रोविजनात दवरतले, कितले फायन घालप, कितले हें करप. आनी परत जर तशें जालें आमी तेगे गार्बेज जो कोण दिना ताका उदक आनी लायट डिस्कनेक्ट करून आमी एक हें दवरतले, डिस्कनेक्ट करून लायतले. धारगळे पर्यटन खात्या वरवीं म्हाखाजनांत कांय वर्सां फाटीं सोबीतीकरण केल्लें. आयज त्या वाठाराची दुर्दशा जाल्या. सुमार 2-2.5 कोटी मोडून काम केल्लें. खरेंच थंय सोबीतीकरणाची गरज आशिल्ली काय, बाबून कमिशनाक काम करून घेतला काय म्हूण मिशन फॉर लोकलाचो अध्यक्ष राजन कोरगांवकाराचो प्रस्न. टुरिजमा अंडर जे ब्युटिफिकेशन केल्लेले आसा ते ब्युटिफिकेशन थंय खंय तरी 2 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आनी जी हय झाडां झुडपां वाडलेली आसा तर हांगा कोण तरी एक वयस्कर व्यक्ती जे सांजचे वॉकिंगेक वयताले नाल्यार मॉर्निंगेक वॉकिंग वयताले, आयज ते ह्या वॉकिंगाच्या परिस्थितीन ना, ही कोणाचो लक्ष ना. जो बाबू आसगांवकर डेप्युटी सीएम आहा हेणी फक्त 2 कोटी हे खेका मोडले, हे आमच्या पेडणेकारांक सांगपाची गरज आसा. ह्यो एक महाखाजो धाकटोसो गांव ब्युटिफिकेशन केला, बरे इलेक्ट्रीक पोल लायलेले असत. अरे खरेच गरज असली काय ते ब्युटिफिकेशन काय कोणाच्या कमिशनासाठी वावरले काय? आणि जो त्यांनी वाट केला ते ॲटलिस्ट क्लीन तरी आसा काय, कोण चालू शकतात, बसा शकतात काय? तर बघात, म्हाका इतलाच सांगायचं आसा, आमचो जो आमदार जाका नॉलेज ना, जाका विजन ना म्हणून हे गोष्टी घडटात. ह्या जर एक आमचो आमदार सुशिक्षीत असलेलो, बरो जर ताका विजन असलेला जाल्यार असले गोष्टी करूचो नसतो. असली केल्ल्या जाल्यार त्याचा मेंटेनन्स दवरतले असले. काय मेंटेनन्स आसा काय ना, काय चार वाढल्या, एक माणूस चाला शकता काय, चलताना एखादो सोरोप चावू शकता काय, कोणाक कसले किटाणू चावू शकतात
कसलं ब्युटिफिकेशन? काय मेळटात पैसे कोणाच्या कमिशनासाठी वावरता? सरकाराच्या सो नदरेक मी हाडूंक सोदता आमचो आमदार कशे पैसे वेस्ट करता ते. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.